एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कसे आहात तुम्ही? तो आयज असा सॅटर्डे आणि आता झाला टाइम 11:30. म्हणजे आता व्लॉग स्टार्ट केला. तो सकाळी हांगा न्ही मातशे मनी प्लांट बी सुकलेले पाना बीन खबर ना आता झाडां बरें जायत ना ते पाना बिना सुकला. तो मातशे पाना सुकलेले पाना बीन काढले आणि उदक घातला आणि उदक घालतना थोडे उदीक पडले हांगासर मॅट सामके ओले जाला. सो आता पळोवया ते तो सगळे प्लांट बीन सारखे मरतात खबर ना की सगळे बरे जायत ना. आणि हे प्लांट खबर आसतलें मिशेलान दिल्ले एनिवर्सरी गिफ्ट. बरें जाला इंडोर प्लांट ते बरें जाला. ओके तो चला आयचो दिसाचो सुरवात करूया आमी. पळय आयज कितें कितें जाता तें. आनी ऋत्वीक आयज बरो ना स्कुलाक जावं ना. ऋत्वीक हाय मग सगळें हाय. ऋत्वीक आयज सकाळी संक उठलो आनी म्हणपा लागलो आपल्याक वॉमिटींग जाता खंय. उठलो आनी दोनदा वॉमिटींग केलें ताणें. आं आनी सांजचो आयज बड्डे आहा. बड्डे वयता खंय तो बरो ना म्हणटा मरे तूं. आनी बड्डे वयता बड्डेक ते सोडचें ना वचपाचें न्हू रे. तेच आमचे नेबर फुडें आहा बड्डे आहा आयज. वयता बड्डे पण जेवंक जाय पोट भरून आतां. ओके जेव पेज करूं ताका पेज जाय खंय. ओके पेज करूं मरे. जेतलो मरे तूं पेज पळय करता हांव पेज. एटलीस्ट पेज तरी बरें. मातशें काल न्ही की जाल्यार खबर आतां स्क्विड्स खाल्ले न्ही. स्क्विड्स न्ही ते मातशे तिखट केल्लेले आनी तरी पूण ताणें खाल्ले. अशें जो तिखट खायना केन्ना तुमी पयलें आसतलें. मातशें तोंडाक घातलें की तीक तीक म्हणटा. पण काल ताणें स्क्विड्स मसाला खाले. मातशे स्पायसी आसलेले पण टेस्टी जाल्लेले. म्हाका दिसता तें खालें म्हूण ताका जावं नासतलें. ताका मातशें वॉमिटींग जालें ताका आनी पातळ संडास जाता. लूज मोशन म्हणजे पातळ जाता संडास. परत जायना एकूच जालें ताका मातशें पातळ जालें. सो आसूं म्हटलें मातशें पोट मातशें साफ जालें. सो सकाळी च्या आनी बिस्कीट खालें मागीर कांय खावंक ना. आतां एप्पल कट करून दिलें हांवें. म्हणजे एप्पल तरी खा म्हटलें मातशें. असो करता. बड्डे वचपा रेडी तो. ताका पेज जावं खंय. इल्लेच पेज कर ताका मात्र इल्लेच पेज जेयत तो. ताका पेज खूब आवडटा. सो आयज आमगे करता पुलाव. आयज शेनवार न्ही. सगळें फ्रिजीन कितें आसलेलें पळय सगळें काडला मम्मीन भायर भाजी. पुलाव करता म्हणपा लागली. हांवें म्हणलें कर पुलाव. दाखयता बाल्कनीन झाडां बाल्कनीन कितें जाल्लेलें तेंय काडला उगलो आनी आयज सारकी मिक्स पुलाव दाखयता तुमकां. आनी कितें करतलें शेनवार न्ही आयज. काल दाळ खावंक वाज येयलो म्हाका दाळ आवडत ना. काल तें दाळ आसलेलें हांवें तरी बांगड्याचें कडी खालें. ओके दाखयता तुमकां पुलाव करता. आई सगळें हाय म्हण. हां हाय. तर ऋतिकाक जाय खंय पेज. उकडे तांदूळ काडून दवरला. आसूं पेज जितलो मरे. हां आनी हांगासर करता पुलाव. सगळें हें बाल्कनीन जाल्लेलें शेपूची भाजी काडलें मम्मीन. हय बरें जालें. नाल्यार बेश्टें सुकता मागीर तें. सगळे कॅरेट बीन्स बीन आसलेले कांदे टमाट आनी हांगा सोया चंक्स. पुलाव करतलें सिंपल पुलाव. दाखयता तुमकां मागीर. सिंपल आं व्हडलेंशें कांय ना. आनी थोडें हांगासरूय आहा. वटाणी आनी बटाट घालता आनी थोडे वांगी आनी बटाट फ्राय करतले. तो हो आसा आयचो मेन्यू. जेवणाचो मेन्यू. हय पुलाव पेज आनी बटाट फ्राय. ओके तो आयज एक व्हडलेंशें काम घेतलां हांवें हातीन. तें आयज म्हाका काम तें कंप्लीट करूंकूच जाय. तूं येतलो करपा हेल्प करतलो म्हाका. तर सामान सगळें वयर दवरूंक जाय. ते शिवनाथान ते सगळे पोटली बिटली ऑर्डर केली. टोकरी ऑर्डर केल्ले पळय ते टोकरी सगळे फाटले सकयल दवरला हांवें बेडरुमांत. आनी थंय दवरून न्ही सामकी धूळ जाला. हय सो ते सगळे हांव काडून म्हाका आतां वयर दवरूंक जाय. पण वयर कांय जागो ना. आतां म्हाका जागो करचें पडटलें. जागो करून तें सगळें सामान सगळें वयर दवरूंक जाय. आयज म्हाका कशें करून तें कंप्लीट करूंकूच जाय. ओके तर करया म्हटलें आयज. ताका काय केल्याकूच तें पुरो. हय ताका केल्याकूच तें पुरो. आं रातचे बड्डे वचना तूं खावपाक. आं खावपाचें कांय ना. बड्डे वयता नाचपाक. चल ओके दाखयता तुमकां. ते सगळे टोकरी बिकरी न्ही सकयल आसलेले न्ही. आपले सगळें हांगा आहा. सगळें धूळ भरला सारकें. पळय सगळें हांगा दवरलेलें हांवें. हें पळयनाका आतां हांगा कपडे सुकलेले कपडे फोल्ड करूंक जाय. ओके हें सगळें आहा पळय म्हाका आतां वयर दवरूंक जाय सगळें. हय आनी हांगा थोडें हांवें हांगासर दवरलां. हें पळयात थोडें हांगासर आहा. सो हें सगळें काडून आयज म्हाका वयर दवरूंक जाय. पण वयर जागो ना. हांगासर म्हाका चॅक करूंक जाय वयर. इफ हांगासर वयर जागो बी आसल्यार दवरतलें नाजाल्यार भितर त्या रुमान.
आणि हांगासर न्ही सगळे लगेज बॅग बीन आसा आनी ते लास्ट हितून आहा ते सगळे दिवाळीचे सामान सगळे वयर दवरला आनी हे 2 हितून न्ही सगळे लगेज आहा आनी ते फर्स्ट हितून न्ही ऋत्वीक धाकटो आसलो न्ही धाकटे आसतना ताचे कपडे बी सगळे ते आसता पळय धाकटे आसतना सगळे हांवें तितून पॅक करून वयर दवरला. आतां पळयता हांव वयर चडून खंय स्पेस मेळ्ळा न्ही सगळे वयर दवरता हांव. आणि कमेंट केलेले की गोवन स्टायल बांगडा करी न्ही कांदे घालना. आय एग्री, कांदे घालनात वयर, वाटतना घालतात, मसालो वाटता पळय तेन्ना कांदे घालतात पण ताच्या वयर कांदे घालना. आमी बी घालना. माझे पयलीं सपोज तुमी व्हिडिओ बी पळयले आसतले हांवें कांदे घालूं ना. तर मम्मीन ते घातला कित्याक ते घातल्या भशेन बरें लागता आनी खरंच ते बरें जाल्लेले करी बांगड्याचे. तुम्ही घालू शकता ना, तुम्ही स्किपू करू शकता, तशें कांयच फरक हे जायना, व्हडले फरक पडना. आनी आले बी घालतात, आमी आले घालना की म्हाका आले घातलेले आवडना. तो आले घालतात. कांदे घालप ही ऑप्शनल, तुमकां जाय जाल्यार घाला नाल्यार नाका. तो आयज आसा 20th जानेवारी. तुमकां खबर आसतलें म्हाज्या एनिवर्सरीक न्ही मिशेलान जे की इंग्लंडाक आसता ताणें केक आनी एक प्लांट म्हाका धाडून दिल्ले. सो तेंचो आयज वेडिंग एनिवर्सरी आसा. फर्स्ट 1 वर्स जालें तेजे वेडिंगाक. सो मिशेल हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू. आनी तुका हांव कांयच दिवं शकना. तुवें दिल्लें आमकां केक आनी एक प्लांट गिफ्ट केल्ले पण आमी तुका कांयच दिवं शकना. तूं इंग्लंडाक आहा जेन्ना तूं येतलें पळय तेन्ना मातशें करया आमी कितें बारीकशे पार्टी. ओके. सो रितिका हांगा एक जागो मेळ्ळो खंय आहा मरे तो जागो. हांव आनी चडना, तूं दवरता मरे. कितें आहा थंय, कितें तें? हां दवर दवर आतां नाका पप्पाचें तें. ओके दवर तूं, हांव दिता. हां रितिकाक न्ही बेश्टे असो बसयल्ले न्ही तो वाजयता अशें काम दिवंक जाय, बरो करता. नाल्यार कितें जाता बरा तो गी बसता आनी मागीर तो मूड ऑफ करून घेता आनी ताका मागीर कितें जाल्या भशेन जाता. अशें काम बी दिलें न्ही तो एक्टीव रावता. आपूण संवपा लागलो, आपूण हेल्प करता म्हणून. कितें हां ते हें आसा न्ही अयोध्या ते टेंपल बांदला रामाचें. सो आमच्या कॉलनीन न्ही बारीकशे प्रोग्राम आसा. सो हेका न्ही हांवें हनुमान केला. ओके. सो तें चालू आसा आमचें प्रिपेरेशन. अशें कितें डायलॉग बी म्हणपाचें फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसा. सो ताका हांवें हनुमान केला. सो हांवें सांगलां म्हाज्या नेबराक मातशें कपडो बीन दी म्हणून. सो सगळे जाणांनी म्हाका इल्ले इल्ले वस्तू दिला. कोणें कपडो दिला, कोणें हें दिला गदा, कोणें शिफ्टी दिला. ओके दाखयता तुमकां मंडे. तो थंय दवरले हांवें थोडे. ते आसूं तूं चड. सो रितीक म्हणटा आपण हांगा चॅक करून पळयता खंय हांगासर जागो आसा का पळोवया खंय. ना न्ही, ना 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 बंद कर थंय ना रे. आमी ह्या रुमान येयला आसा रे. राव तें हांव पयलीं काडून घेता. हे सकयल देंव तें हांव क्लीन करता पयलीं. देव सकयल तें काड. ते कितें क्रिसमसाचें लायटींग हांगा दिसता नाका रे. तो हांगा पळयात लायटींग हांगा आहा स्टाराचे आनी हांव सोदता खंय खंय. पळय हांगा 2-3 लायटींग आहा मेवळ्या लास्टाक. हय गे हांगा आशिल्ले वयर पण हांवें थंय कशें दवरले क्रिसमसाचे लायट. बरें सोदतालें हांव ते लायटींग पळय हांगा आसलेले. आतां काडून ते थंयच दवरूंक जाय जे खंय दवरलेले पळय हांवें क्रिसमसाचे आयटम सगळे थंयच दवरूंक जाय म्हाका. थँक गॉड मेळ्ळें. चल जागो आहा मरे. हां चल दवरया. तो फायनली जालें हांगासर थोडें सामान म्हणजे हांगा जालें कंप्लीट सगळें पॅक केला. फक्त न्ही ते मातशे 2 व्हडले बॉक्स आहा ताका जागो ना. आतां ते पळोवया खंय दवरपाचें तें. पळय हितूनय आसा 2. आतां हें खंय दवरपाचें पळयतलें. पयलें आनी सकाळ कितलें धूळ आहा आनी मेन म्हणजे न्ही हांगा खाली जालें म्हाजें ड्रेसींग टेबल खाली जालें. ओके तो तें पळोवया तें आतां केन्ना दवरपाचें कित्याक आतां जागो ना. नेक्स्ट टायम पळोवया. तर चला आतां करूया आमी पुलाव. रितीक पळोवपा येना खंय जेवपाक तर थोडेंच करता पुलाव. तो हें न्ही डायरेक्ट कुकरान करपाचें आनी तुमकां न्ही हांवें ऑलरेडी न्ही शेपूचे पुलाव रेसिपी शेअर केला. ट्राय करा बरें लागता शेपूचे पुलाव. तो आयज न्ही सगळें मिक्स आसा मिक्स भाजी. ओके आतां तातूंत घालता तेल. तेल कितलें 1 व्हडलो चमचो तेल. 2 घालता काय 2 व्हडलो चमचो तेल. सो तेल तापला. सो आतां घालता कांदे. कांदे कितले घेतला 2 व्हडले कांदे चॉप करून घेतला. एक बरे 2-3 मिनटांनी बरे भाजून घ्या.
असं न्ही मम्मींनी खडे मसाला बीन काय घालूंक ना म्हणजे लवंग मागीर आनी कितें आसता पळय चक्रफूल बीन ते कांयच घालूंक ना तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालूं शकता पण मम्मी आतां न्ही तेज पत्ते घालता सो आयज घालूंक ना मम्मी काय खडे मसाला बीन कित्याक मम्मी गरम मसाला घालता न्ही तो खडे मसाला घालूंक ना तो एक घालता तेज पत्ता बरें ताका भाजून घेयात सो आतां घालता कॅरट बरें मिक्स करून घेयात जे तुमगे भाजी अवेलेबल आनी ते भाजी घालून तुम्ही पुलाव करू शकता की आमगे जे आसलेले तुजीन ते घालून पुलाव करता आतां घालता बीन्स टोमॅटो आतां घालता हांगा वटाणे आनी बटाट हांगा घातला एक व्हडलो चमचो आलें लसूण पेस्ट बरें ताका मिक्स करून घ्या चवीनुसार मीठ घालात बरें ताका मिक्स करून घ्या सो आतां घालता सोया चंक्स हे बरें न्ही धुवून घेतला आनी उदीक स्क्वीज करून काडून घेतला तो हें सगळें न्ही बरें मिक्स करून घेतला तर लास्ट घाली आमी शेपू बरें ताका मिक्स करून घ्या सो आतां घालया अर्दो टीस्पून हळदीचो पावडर सो हांगासर घेतला चिली पावडर एक धाकटो चमचो आनी हांगा घेतला गरम मसाला बरें ताका मिक्स करून घ्या सो आतां घालता अर्दो लिंबूचो रोस घाल बरें ताका मिक्स करून घ्या सो आतां घालता तांदूळ तो मम्मीनी हो हे ग्लास न्ही 2 घेतला ओके बरें धुवून दवरलेले सो पयलीं न्ही हेका बरें मिक्स करून घेयात आनी उदक न्ही आमकां हो ग्लास न्ही मम्मीन कितले घेतले 5 घेतला ओके बरें हांगा हितून घातला उदक 5 ग्लास न्ही हो ग्लास न्ही हेका पेलो म्हणटात पेलो उदक घेतला घे घाल घालू तो 5 घातला 5 पेलो बरें मिक्स करून घेयात टेस्ट करून पळयात मीठ बीन कमी असलें न्ही जाल्यार मीठ घालात सो आतां घालता एक वेज मॅगी क्यूब आनी ताका बरें मिक्स करून घेयात सो बरें मिक्स करून जाल्लें आसा आतां लीड बंद करून कितली शिटी 2 शिटी हां 2 शिटी 2 शिटी काडपाचें मागीर आमचें पुलाव रेडी तो आयज आमी हांगा बसता जेवपाक गार्डनान मम्मी म्हणटा गार्डनान बसया खंय हे पळय थाली म्हाजे पुलाव कापा फ्राय आनी हे लेमन पिकल बसता हांगासर आयज हांगा बसून जेवया ऋतूक जेयलो पेज हे पळय ओके तुमकां खावून सांगता पुलाव मम्मी टेस्टी खंय टेस्टी खंय बरा आणि त्याच्या वांगडा लिंबू पिकल असलं न्ही बरें लागता तुम्ही खाला हय खाला बरें आला ट्राय करा आता शेपू घाला शेपू घातले न्ही मातसो एक बरो टेस्ट येता कितें शेपूची भाजी घातला हितून हां ऑसम
जस्ट घरा पावली आम्ही वयतना सारकें लॉक करून नासलें डायरेक्ट गेल्ली आमी की टायम जाल्लो 5:30 आपयल्लें आमकां पण आमी बेगिना गेली न्हू ऋत्वीक जस्ट पावली आमी आत्तां ओके ऋतिकान बरें एन्जॉय केलें ऋतिका खंय भुरगें आसल्या पुरो ताका जेवण नाका काय नाका काय खाव कितें दिल्या ओन्ली 2 स्पून खाला फ्रायड रायस आनी कांयच ना ओके तो चला आयचो व्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात शेअर करात आणि माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात ओके तर मेळया फालच्या व्हिडिओन ओके टिल देन बाय टेक केअर बाय मॉम बाय आई बाय चला बाय